काही दीस फाटी डॉक्टर केतन बाटीकरान फोंड्या पुलिशेच्या मदतीन केरये फोंड्या महामार्गा कुशीक पार्क केल्ले ट्रक काडिल्ले। त्या संदर्भात ट्रक धनीस शेनवारा फोंड्या पुलीस स्थानकात पावले। त्या सुवातेर गाडयो पार्क करच्यो न्हय तर दुसरी सुवात आमकां सुचोवची म्हण मागणी ट्रक धन्यांनी केल्या। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। ते गाडीन जे बायपासार जे इलिगल पार्किंग जाता तेजे बद्दल उलोवपा खातीर आनी हे ड्रायव्ह तेंचे फाटले 2-3 दीस जाले थोडे पॉलिटिकली सुद्दां चालू आसा भितर आनी पुलीस आपले तर्फेच्यान सगळे म्हणजे कितें गाडी हलोवपाक ट्राय करता आसा। पण माझे म्हणणें हें आसा की आमी आतां येवन PI कडेन बसून आमचे ट्रान्सपोर्टवाले कमीत कमी 50 ट्रान्सपोर्टवाले आयिल्ले सगळे बसून PI वांगडा भाशा जावन एक वरभर बसून सोल्युशन काडपाक आमी पळयलें पण सोल्युशन हेचेर कांयच भायर सरूंक ना। पण आमकां अशें म्हणजे आश्वासन म्हणजे PI कडेन आमी आश्वासन घेतलें कितें की सर तुमकां जे त्रास जाता जर लोकेशन तुमकां जो त्रास जाता तो आमी फ्री करून दितले। तेंचें म्हणणें अशें की थोडे सर्वीस रोड जे आहा तेजे जे गाडयो आहा ते तुमी दवरूं नाका ते आमी मानता की सर्वीस रोडाचेर पण ना इलाजांनी ते गाडयो ते रावता कित्याक आतां GDP रोड आतां इंडियाचे अशें इतले देंविल्ले आहा की जितले गाडयो गोंया भितर येतात तांकां माल मेळना। एक दीस रावताले ते गाडयो आतां 10-10 दीस गाडयो 20-20 दीस गाडयो गोंया भितर रावता। दुसरें म्हटल्यार तरी बॉर्डरी टोटली गोंयची दोनूय बॉर्डरी ब्लॉक जाल्ल्या कारण गाडयो आतां भायर वचनासतना हांगच्यान माल भरून वचपा खातीर तांकां टायम येता म्हणून सगळ्यो गाडयो येता फोंड्या भितर भायल्या भायर खंय जागो म्हणटा थंय दवरचें पडटा। तुमची मागणी कितें? आमचे मागणें हें येता की आमकां सरकारान बरोसो प्लेस भायर दिवचो खंय म्हणजे ते सुविधा सगळ्यो म्हणजे लॅट्रीन बाथरूम सगळ्यो सुविधा लावून दिवचे आनी अशें आमी 3-4 सरकारा कडेन 3-4 लोकेशन सुद्दां आयडेंटिफाय करून दिल्ले। आतां सोमारा मंगळारा आमी CM साहेब मेळटले आनी आमचे जे मागणे आसा तेचे मुखार परत दवरतले। ऑलरेडी लोकल MLA आनी आमचे ट्रान्सफॉर्मेशन आमी आदले 15 वर्सां जाले आमी ते आमचे मागणे दवरिल्ले आहा ते आज करता फाल्यां करता तेजेर उपाय करून आमकां हेच आश्वासनां मेळ्ळा पण अजून कांय आश्वासनां मेळूं ना। पण आज आमी चिंतले की कितें तरी बारीकसो सोल्युशन जातलें म्हणून सोल्युशन ना 100% मेळूं ना एक 10% तरी सोल्युशन मेळ्ळां की सर्वीस रोड फ्री करून दितले आमी आनी जाता कितले आमी ते सर्वीस रोडाचेर म्हणजे लोकांक त्रास जायनासतना आमी पळयतले। पण हेजे उपरांत जे म्हणजे सरकार म्हणजे पुलिसांनी म्हणजे जे म्हणजे गाडयेवाल्यांनी ते त्रास करपाचे ते मातशें कमी करचे।